गोंयांत ग्रामपंचायत आनी जिल्लो पंचायतीक अधिकार ना. लोकसभेतूच केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयान ही राज्या विशीं म्हायती दिल्या. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियल सायन्सीस डिव्होल्यूशन स्टडी 2015-16 हो रिपोर्ट. बायलां भुरग्यां उदरगत, ST-SC सवलती, ग्रामीण, गृहनिर्माण, शिक्षण, सांस्कृतीक, बिगर पारंपारीक उर्जा धरून वट्ट 29 अधिकारांचेर सर्वे केल्लो. रिपोर्टांत गोंय निमण्या पांवड्यार. 29 अधिकारांतलो एक्कूय अधिकार गोंयच्या पंचायतीक वा जिल्लो पंचायतीक दिल्लो ना. कांय राज्यांनी 29 वा हातूंतले कमीत कमी 15 वयर अधिकार पंचायती कडेन आसात. कांय कामां अशीं आसात जंय सगळ्या राज्यांनी पंचायतीक तांचे अधिकार दिल्यात. सोडून सकयल्यान पयलें आशिल्लें गोंय आनी दुसरें आशिल्लें मणिपूर. मुळावें आनी माध्यमीक शिक्षण गोंय आनी मणिपूर सोडून सगळ्या राज्यांनी पंचायती खाला. 90% राज्यांनी पिवपाच्या उदकाचें काम पंचायती कडेन दिलां. 90% राज्यांनी आरोग्य समाज कल्याण कामाचे अधिकार पंचायती कडेन दिल्यात. 80% राज्यांनी बायलां भुरग्यां कल्याण, ग्रामीण घर बांदावळ, कुटुंब कल्याण पंचायती खाला हाडलां. सकयल्यान दुसऱ्या नंबराचेर आशिल्ल्या मणिपुरान 29तले 5 अधिकार पंचायतीक दिल्यात. गोंयांत तेवूय ना. पंचायतीक अधिकार ना दिवपाचे बाबतींत गोंयांक घडये स्पेशल स्टेटस. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.